कुळे पंचायत वाठारांतल्या काजरातड नववाडो वाठारांत 106 शेतकारांची शेतां आसात. हातूंतले 80% शेतकार शेत पिकयतात. शेतांत काम करपा खातीर कामगार मेळना आनी मेळे जाल्यार कांय कामगार परवडना अशी परिस्थिती जाल्ल्याचे ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी सांगले. शेत लागवडी खातीर दूधसागर न्हंयेचेर ढोलबाग हांगासर बंधारो घालून शेतकार सध्या उदक हाडटात. जर सरकारान एक कायमचो बंधारो बांदून दिलो जाल्यार आमचो उदकाचो प्रस्न कायमचो सुटावो जातलो. शेतकी खात्यान हातूंत लक्ष घालून आमची मागणी पुराय करची म्हूण थळाव्या शेतकारांनी मागणी केल्या. काजरातड नव वाड्यार हांगा जो शेती करता ते फक्त वांयगणूच शेती करता. वांयगणूच करता. आनी मागीर हेका जे शेतकरी इतले लोक कितले आसा शेतकरी टोटल? शेतकरी 106 आहा पूण सगळ्यांनी रोवना, थोड्यांनी रोयला आनी अजून चालू आहा. कितले रोयता पळोवया. पूण काम करपाची चालू आसा. काम चालू आहा. आनी उदक तुमकां हे शेतां खंयच्यान हाडटा तुमी? धोलबागाचे हाडटा. धोलबाग म्हळ्यार दुधसागर न्हंयचे? दुधसागर न्हंयचे थंयच्यान पाटांच्यान हाडटा. उदक पावता सगल्यांक? उदक पावता तशें हाडल्यार पावता. अंदू सगळ्यांक उदक अंदू खूब आहा. अंदू कोणी भायर उदक घेवन ना, भायर घेतल्यार उदक पावना. पद्दतीन लायता काय कशें लायता? अंदू रोप लायता आमी मशिनान हाडल्या एक काडयेची. एक काडी एकेरी पद्दत? एकेरी पद्दत. एकेरी पद्दत फायदेशीर आसा काय? एकेरी फायदेशीर आहा. फक्त कितें जाता सायडीक कोणशे उरता मेरेज कोणशे आहा ते मातशें उरता. ते मागीर हातीन लावचे पडटा. मातशें त्रास पडटा. हरशी बरी त्रास ना. कित्याक आतां कामेरी सद्द्या मेळना आनी रोपो लेट जाता. तोरो घातलो जाल्यार लेट जाता. हें आतां बरें फायदेशीर 14 दिसांनी लायता. हातीन लायता ती फायदेशीर आहा. फक्त कितें आतां मातशी कामेरी मेळना कोण ना. तोरो घातल्यार आनी लेट वयता. हें मातशें बरें जाता न्हू. हें 14 दिसांनी काम जाता. आनी हेजेर कमी पयशे लागता? हय हेजे कमी पयशे लागता. सबसिडी आहा का मशिना बी? सबसिडी आहा गव्हर्मेंटाची. कामेरीची रेट कितें आसा सद्या? कामेरी सद्या 500 रुपया रेट आहा. 500-600 थिंवूय मेळना. पूण टायमार ना? टायमार कोणूच मेळना. आनी ती येता केन्ना टायमार येना मेळ्ळे जाल्यार. एका 3000 येता. 3000 म्हळ्यार 6000 येता. 3000 सरकार दिता. रोप लावपा? टोटल 6000 खर्च येता. आनी तीच जाल्यार कामेऱ्यान जाल्यार कितले? जाल्यार म्हाका दिसता 8-9 जाय. सरकाराचो फायदो आमकां सद्या ओनूच आमकां अजून थोड्या जाणां दिल्या, थोड्या जाणां येवना पयशे. पूण आयज येयले अशें म्हणटा कोणा म्हणटना येयले आसतले ते आमगे लुकसाण भरपाई. ओके पोरूची? हय पोरूची. पयलीं थोड्यांक रोखडी दिली आमकां. तेन्ना नुकसान भरपाई जावपा कारण गोंयान घाल्लेले? गोंयान होना पावसान गेले. पावसान गेले टोटली? हांव आतां भुरगेपणाच्यान अशात रोयता. हांगा सारको भुरगेपणाच्यान इस्कॉला वयताले तेन्नाच्यान शेतांतलेच काम करता. अर्धे पंचायत हाडटाले, अर्धे साळगांवार हाडटाले. ओनो सगळो पंचायतीनच हाडला. फूल उदक बांदून बांदवे? रोप लावपा तशें सबसिडी आतां हे सबसिडी म्हण अशें आमकां खंय सारके दिता. ते आतां एरिया प्रमाणे ते पयशे घेतात आमचे कडल्यान. ओके. मशिनाचे मशिनां रोप लायता रोप बी सगळें तेंगेली? सगळे तेंगेली. एक पोरू हांवें 2000 दिल्ले शेताक. ते ओनू आतां म्हणटा ट्रे प्रमाणे पयशे. आतां ट्रे कितले लागता ते पळोवया. हरशी कर्जत बरें काय ज्योती बरें पिकपाक? कर्जत बरें. कर्जत बरें. आतां मार्केटान तेजी रेट कितली आहा तांदळाची? कर्ज कितें 55 कितें 60 कितें 70 रुपया चलता सद्या. 70 चलता. आमी दिता आसतना 60 दिता. शेत रोयल्यार फायदेशीर आहा न्हू. पूण स्वता काम केल्यार लेबर घालून कोता येना. आपूण काम करपा जाय. आपण काम करपाक जाय. लेबर आतां म्हणटा 1000. 10 लेबर लागले जाल्यार 10,000 गेले. आमी काजरातड नववाडा हांगा आसा ज्या जाग्यार 106 शेतकरी हांगा तेंची शेतां आसा आनी वर्सान वर्स ते वांयगण शेती करता. हे शेताक उदक तेंच्यांनी धोलबागाच्यान हाडटा. धोलबागा स्वता बांदता. सगळे शेतकरी वचोन बांदता. ताका थोड्या आर्थीक निधी मदत कोणी पंचायत करता. अंदू सगळी पंचायत कुळे पंचायत हेंनी तांकां सहकार्य केला की धोलबाग कॅनल बांद घालून ते हे शेताक उदक हाडटा. पूण तो धोलबाग जो बांदता तो टेम्पररी बांदता. ताका कायम स्वरुपी एक तर बंधारो जर सरकारान बांदून दिलो आनी ताका जर प्लेटी घातल्यो आनी हो जेन्ना शेत लायता तेन्ना जर प्लेटी घातल्यो जाल्यार ते तांकां फायदेशीर ठरतलें. आनी तेणी करून हेजी पडींग थोडी शेतां दवरिता तांकांय शेतां लावपाची उमेद येतली. अशें जाता की हांगा जे शेतकरी आसा ते थोडे खंय सर्विसी आसता थोडे ताका लागून थोड्यांनी शेतां पडींग दवरिल्लीं आसा. आनी थोडी आतां कोण पयलींच्यान लायता ते आजून पर्यंत शेतांत लायता. इस्कॉला वयतनाच्यान सुद्दां शेत लायता ते आज पर्यंत शेतां लायता. आनी तेणी करून विकते म्हणटा ते तांदूळ खायना. ह्याच शेतांचेर तेंचे आर्थीक जो हे चलता पोटोवपा चलता तो तेजेर चलता. आनी हांगा बरें करून हांगा शेतां लायता. दुसरी म्हणल्यार 106 शेतकरी पैकी बाकीचे थोडे शेतकरी हांगा चडांत चड म्हणल्यार 106 जवळ जवळ 80% शेतकरी हांगा शेत लायता. उरलेले सर्विसे खातीर बी लोकांले पडींग उरता. तेन्ना तांकां विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की हांगा मानाई
म्हारग आसा कामेरी म्हारग आसा ताका कांय फायदो जायना पूण स्वताची शेतान काम करीत जाल्यार ताका मातशें कितें तरी एक फायदो उरता तेन्ना सरकारान जो धोलबागाची जे उदक हाडटा तो एक बंधारो बांदून दिवचो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार.